आज आमचे बॉर्डर अथॉरिटी चेअरमन सोमण्णा बेवीन मरद अँड सेक्रेटरी प्रकाश मत्तेहळ्ळी येऊन आमचे आज कन्नडा संघटक सगळ्या संघटित लोक किती आसा ते संघटित लोकांक घेऊन आज मिटींग केलेल्या एक 15 दीस पयलीं आमकां व्हायरल जालेले ते घाटी विशय जो आहा आमकां रिप्लाय येता घाटी म्हणजे म्हणलें जाल्यार आमी घाटसून येयलेले आहा आमचे घरा कडेन काम करतले काम करून तो वचपाची आहा आमी ताका घाटी म्हणटा आमी घाटसून येयलेले आहा म्हणून तो सांगता ते सांगपाची एक प्रश्न असो आहा की आयज तांकां आमी सगळे बॉर्डर अथॉरिटी चेअरमनाक आमी हांव एकटो न्हू सगळे आमचे समाजाचे लोक सांगतली की घाटी बरे भाशेन म्हणचे ना घाटी इज ए व्हेरी गुड घाटसून येयलो तो घाटी म्हणून आयज तुमी आमकां एक्सप्लेन करता तुमी तेन्ना ते सांगपाची टायम कितें म्हणून सांगता गोवा इवन गोवाचे लोकांक सुद्दां घाटी भाशेन करता मरे तूं घाटी भाशेन करता मरे तूं म्हणून तुमी तुमचे गोंयकाराकूय सांगता अशी विशय येता तेन्ना ते आमचे थर्ड जनरेशनाक हर्ट जाता म्हणून हांव पयलीं सांगलेलें आहा तशी आमचे बॉर्डर अथॉरिटी चेअरमन अँड सेक्रेटरी आनी आमचे कर्नाटकाचे हाय लेवल अथॉरिटी ऑफ यांचे बरोबर मिटींग जालेले आहा की फुडें हेका कशी घेवन वचपाची आमकां अशी म्हटलं जाल्यार आमकां अशी सांगता जाल्यार आमी फुडें कितें आमी करूं शकता आमी आतां पळय आमची गोंयाची कितें आहा मावंटेन हिल स्टेशन आसा सकल आसा पण सकल आसा म्हणून गोंया राज्यांत भितर सुद्दां घाट आसा हे घाटी म्हणूं शकता आमी गोंयकाराक ना न्हू ते प्रश्न आमकां विचारपाची आहा आमकां ज्यो घाटी म्हणून आमकां रिप्लाय करता आयज तो तांकां ताका लागून हांव हे सगळे आमचे इंटरनल डिस्कशन नॉट एक्सप्लोर ओन्ली इंटरनल आमचे मिटींग जालेले आहा की फुडें आमी कितें करून हे विशय कशी व्हरपाची म्हणून आनी फुडल्या दिवसान आमी ते काम करतले. सो आतां हेजी बी तुमची डिस्कशन जालें कितें कन्नड भवनाची कर्नाटक भवनाची बद्दल बी कितें उलयलो पळय आयज कन्नड भवन घाटी बांदता बिहार भवन बांदता आसाम भवन बांदता महाराष्ट्र भवन बांदता तमिळनाड भवन बांदता आनी बिहार भवन बांदता म्हणून तो व्हडलो उलोवन म्हाका सांगतालो तो आजून तो कोण सांगता पळय ताका ब्रॉड मायंड ना दिसता म्हाका ब्रॉड मायंडेड ना दिसता कित्याक तो दिल्ली वचून दिल्ली निवास आनी दिल्ली सदन दोन आसा आमची गोंयाची दोन आसा गोवा भवन गोवा सदन गोवा निवास गोवा सदन आसा गोवा भवन आसा दोन आसा तुमी कित्याक बांदलो थंय म्हणून क्वेश्चन कोण करता तुमकां हांव करूं शकता ना दिल्लीकार करूं शकता ना आनी तुमी आमकां जागा दिवूंक ना आनी पयशे दिवूंक ना आमची पयशी आमची जागा आमी सोडून जेन्ना वयतले पळय तुमकांय सोडून वयतले आमी आमची सगळे कम्युनिटी सगळे लोक ते येवन कल्चरल प्रोग्राम करूंक शकता तुमी बसून उलोवंक शकता कितें सगळ्याक आहा ते फक्त आमी गोवोरमेंटाची हेल्प घेतलेलो आहा कर्नाटका गोवोरमेंटाची हेल्प घेतलेली आहा काय ना आमकां गोंया तुमच्या गोंयाची प्रॉपर्टी जातले न्हू गोंयाचे एसेट जातले न्हू तो गोंयाचे एसेट जायना ते मागीर तुमी कित्याक आमकां इतले तो बायल्या हो भवन बांदता हे भवनां बांदता ते तशें सारकी जायना आनी हांव एक सांगता सगळ्या गोंयकाराक सांगता ते अप टू गुजरात टू मँगलोर आसा पळय हे आमची कोस्टल एरिया कोंकणाची पळय हांव चडशे चड मँगलोर कोंकणी उलयता तुमकां खबर आहा मागीर आमी हे पळय
5 करोड आम्ही गोवा बॉर्डर अथॉरिटीसून 5 करोड चालू आसा कोंकणी अकाडमी, कोंकणी वाडोवपाक, कोंकणी शिकोवपाक, कोंकणी वर्स चड हे कल्चरल वाडोवपा खातीर आमी कोंकण अकाडमी भवनाक 5 करोड दिल्ले, जगा दिल्ले. मंगळूर पळय 5 करोड 5,500 lakhs जाय जाल्यार तुमकां डिबेट्सान हाडून दाखयता. कोण विचारपाक येता हांव सांगता तुमकां. पळय मंगळुरान 5 कोटीचे कोंकणी अकाडमीचे भवन चालू आसा. कितें प्रॉब्लम आसा? आमी केन्ना तरी ते कोंकणी कित्याक बांदता, मराठी कित्याक बांदता? अरे आमचे गोंयाचे लोक बरे बेळगांव वच मरे, कितले कोंकणीचे लोक आसा थंय. बेंगलोर वच, कोण खंय ना म्हणून सांगता. तो आमचे गोंयकार सुद्दां थंय पोर्चुगीजान वचून मेयर जाल्लो आहा. हां, तुमी इतली धाकटे मायंड घेवन बसपाची गरज ना. आमकां ब्रॉड मायंडेड चिंतपाक जाय. आमी सगळे भाव भयण म्हणून. चडशे लोक म्हाका कमेंट करता तांकां कोंकणी उलोवपाक येना. कोंकणी तुमी येवन कर्नाटकान कन्नडा उलोवंक शकता. तुमकां 100 वर्स जालेले आहा बेळगांव रावून, तुमकां कन्नड उलोवपाक येता? तुमी कोण उलोवपी? सगळे उलोवंक ना, फक्त ते 4-5 लोक आसा उलोवपाचे लोक. चड गोंयकार आमचे बरोबर आसा, आमकां सपोर्ट केलेले आहा. 90% गोंयकार आमकां सपोर्ट केलेले आहा. थोडीशी लोक जो कामाक येना पळय, आमची नांव घेवन 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 ते फक्त ते राजकारण नीती करता पळय, ताका सांगता इतली हांव उलयलो पळय ते गोश्टी 100% करेक्ट आहा. आमी केन्ना पटींग उलयना, काय ना. तुमी सांगता परत 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 ते. आता कितें तुमची फायनली कितें डिमांड जाल्लो आनी कितें जालें? डिमांड फायनली डिमांड तुमची कमिटी वांगडा अधिकारी कोण डायरेक्टर येयलो पळय, तेंची वांगडा कितें मुद्दा येतली? आमचे मुद्दा हांवें डिस्कशन खूब केलेला. हांगासून कर्नाटकसून दिल्ली पर्यंत आमी डिस्कशन केलेलो. व्हडलो हाय ऑथॉरिटी ऑफ कितें फुडें कितें करपाचें आमकां. असली वर्ड उलयले जाल्यार असली फुडें कितें तरी लोक हे लोक आमकां कितें तरी पेटोवंक शकता, कितें तरी उजो पेटोवंक शकता. धाकटे वचून व्हडलो जावंक शकता, लँड ऑर्डर जावंक शकता. हे जालें जाल्यार कितें करूंक शकता आमी, हे मेन पॉयंट. कित्याक आयज आमी तुमी उलयता आनी आमी उलयता, फाटल्यान लाखो लोक आसता आमचे पळय फाटल्यान. ते तेंचे पाड कितें ते क्वेश्चन. ताका लागून हांव तुमकां हांव विनंती करता, परत परत विनंती करता. तुमी आनी एक फावटी विनंती करता पळय, हांव तुजे डॉक्युमेंट जाय जाल्यार वेबसायटार घालून सुद्दां दाखयता तुमकां. कोंकणी अकाडमीक 5 करोड दिलेले आहा कोंकणी भाशा इम्प्रूवमेंट करपाक आनी कोंकणीचे डेव्हलपमेंट करपाक. आमी मंगळूर वचून कोणाक तरी विचार, तुका जाय जाल्यार सगळें इन्फॉर्मेशन हांव दिता. फक्त तूं लाईव्ह उलोव नाका, गाडयेर बसून उलोव नाका, तशी करनाका. हांव तुका रिस्पेक्ट करता. तुम्ही पॉलिटिकली करा, आमी तुमकां पॉलिटिकली काय सांगचें ना. फक्त हे आमकां यूज करून तुमी पॉलिटिकल करता जाल्यार नेक्स्ट आमी वगी बसना, आमी स्टेप धरचे पडटा. आमकां पॉलिटिकल मागीर पळय, आमकां पॉलिटिकल नाका तुमचे. आमकां पॉलिटिकल करपाची खूब रस्ता आसा आमकां. तेच पॉलिटिकल हेजे गरिबाक घेवन गरिबाची पोट मारून आमकां पॉलिटिकल करपाची आमकां गरज ना. आतां कितें लास्ट कितें सांगपाक सोदतालो आनी कोण तुमकां गाठी म्हणून सांगता पळय तांकां कितें हांव तांकां सांगता न्हू, इतली आमी पळय आमकां जेन्ना 1958 जगन्नाथ राव जेन्ना जे 3060 लोकांक घेवन राम मनोहर लोहिया तांकां घेवन कर्नाटकाचो तो जगन्नाथ राव ताका हे सगळी फ्रिडम फायटर तांकां सगळे
जमा करून हाडून हांगा तेन्ना 36 लोक मेल्ले ते स्ट्रायक बसता तेन्ना गोळीबार जालो ते कोण मेल्लो आमची गोंयाची कोण एक तरी मेल्लो आमची सगळे कर्नाटकचे मेल्लो तो फ्रिडम फायटर ना आनी तेजे ते फशीना खंय वचपाची फक्त हांगा काम करपाक आनी जेवपाक येवंक ना आमी हांव सांगता तुका फ्रिडम केल्लो पळय आमची फ्रिडम 1958 आमची जेन्ना आमची स्टार्ट जाल्ले पोर्चुगलाक दांडोवपाक जेन्ना कारवार महाराष्ट्रान आशिल्लो तेन्ना एक डेड बॉडी आमचे नुस्तेकाराक मेळ्ळो तो घेवन कारवार DC ऑफिसाची फुडें स्ट्रायक केल्लो तेन्ना ते जवाहरलाल नेहरू आशिल्लो जवाहरलाल नेहरू सगळे इमिडिएटली मिटींग सगळे MPची मिटींग आपोवन गोवाची कितें करया म्हणून ते दीस आमची गोंयाची फ्रिडमाची उजो पेटयलो तेन्नासून 1961 पर्यंत ते उजो पेटोवन आमकां पोर्चुगलाक दांडोवन ते आमचे पुर्वजे लोक गोवा स्वतंत्र जावपाक फ्रिडम फायटर केलेले आहा तेजें नांव बी आसा आमी तुमकां सांगपाक सोदता तुमी एक कोणाकूय खबर ना जेन्ना तुमी सगळ्याक सांगता हांव पयली हिस्ट्री पळोवया हिस्ट्री सांगा व्हडलो न्यू भुरग्याक न्यू जनरेशनाक सगळे बरें करून शिकय तो गाळी घालता आमकां कितें कितें मॅसेज घालता आमी केन्ना तरी तुमकां इतली सांगलें जाल्यार तुमकां कितें तरी कॉमेंट केलेला बुरसो कमेंट केलेला ना न्हू सगळे बरे कमेंट केलेले आहा तुमी आमकां कितें कमेंट करता